14 भुरगीं आमची गव्हर्मेंट सेक्टरान प्लेस जाल्या आनी 9 भुरगीं आमची प्रायवेट सेक्टरान ऑलरेडी दे आर वर्किंग. जी प्रायवेट सेक्टरान काम करता जस्ट बिकॉज गव्हर्मेंटान कितें जाय आसता आमकां एक्सपिरियन्स जाय आसता. डायरेक्ट आमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळटा तर मेळना, आमकां जाय कितें एक्सपिरियन्स. आनी हो एक्सपिरियन्स जो पर्यंत तुमी प्रायवेट जॉब घेयना तो पर्यंत तुमकां तो एक्सपिरियन्स मेळना आनी तो तुमचो कावंट जायना. सो जी भुरगीं जी प्रायवेटान काम करता तांकां एक्सपिरियन्स मेळटलो. एक्सपिरियन्स मेळटकीच ती एलिजिबल जातली गव्हर्मेंट जॉबा खातीर अप्लाय करपाक. सो इट इज नॉट खंय कमी आनी चड ना, बोथ जॉब्स आर इक्विवेलंट आनी तितलोच तांकां सेल्फ कॉन्फिडन्सूय भुरग्यांक मेळटा आनी अर्निंगूय तितलेंच जाता. अशें ना की गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो म्हणजे खूब बरें जोडटा आनी खूब बऱ्या पोजिशनार आसा अशें कांय ना. खुबसो डिमांड जो आसा जॉबचो प्रायवेट सेक्टरान आसा. ऑल दीस स्कील कोर्सीस हे प्रायवेट सेक्टरान खूब तांकां डिमांड आसा. तो तुमकां गॅरंटीड जॉब मेळटा बिकॉज यू आर हॅविंग अ वॅलीड सर्टिफिकेशन. सो आमची जी हांगा जी शिकलेली जी भुरगीं आसा ती केन्नाच अशें जॉब ना किंवा वॉट यू कॅन से ते स्कील जे गरजेचे आसा मार्केटान जॉब एक्युअर करपाक लागून ते ताका मेळना अशें केन्ना जायना. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना. ये 2014 से स्टार्ट हुआ था और 2014 से लेके आज 25 में हम लोग हैं. तो 2014 से लेके 2024 तक फेज़ 1 इसका स्टार्ट था. नाउ 2025 में इसका फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है, DDU-GKY 2.0, जहाँ पे आप देखोगे 2.0 लिखा है, राइट. तो अब तक यहाँ की बात करें तो 2014 से लेके 2024 तक मोर देन 10 लाख स्टूडेंट जो है पेन इंडिया में ट्रेंड हुए हैं. 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पूरे भारतवर्ष में ट्रेंड हुए हैं और उसमें से जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो मोर देन 60% प्लेसमेंट परसेंटेज की बात हम कर सकते हैं कि जितने कैंडिडेट ट्रेंड हुए हैं उन जो जॉब पे जाना चाह रहे हैं, प्राइवेट जॉब पे जाना चाह रहा है, उनको हर कैंडिडेट को लगभग जॉब मिला है. और जो नहीं जाना चाह रहा था वो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर कुछ न कुछ स्टार्ट किया. गोवा में ये पहली बार स्टार्ट हुआ है. 2014 से लेकर 24 तक गोवा में ये DDU-GKY प्रोग्राम नहीं चला था. लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात, खुशखबरी और धन्यवाद देना चाहूँगा मैम को और आप सब लोगों को कि गोवा के अंदर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में DDU-GKY फेज़ 2 का पहला ट्रेनिंग सेंटर अगर कहीं स्टार्ट हुआ है तो वो ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आसा. आनी परत एकदां सांगता, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान जर आपण जितलो गेन करता एक्सपिरियन्स अँड द काइंड ऑफ अ सिन्सियरिटी वी शो टुवर्ड्स द ऑर्गनायझेशन जेचेर काम करता न्ही, वी हॅव सीन अ फ्रंट ऑफिस पर्सन रायज अप टू द पोस्ट ऑफ अ मॅनेजर इन अ हॉटेल. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान आमी हें पळयल्लें आसा. सो ताचे खातीर एक लक्षांत दवरपाक जाय, पयल्यान पयलीं खंयचेंच काम कमी आसा अशें समजूंक जायना. खंयचेंच काम कमी ना. वेदर इट बी आमकां दिसता फ्रंट ऑफिस किंवा फ्रंट डेस्काचेर आसा, रिसेप्शनिस्ट आसा, खंयसर तरी आमकां कमी दिसता. कमीपणां जेन्ना घेतले पळय न्ही, खाली खंयच उरचें ना, कोण ना कोण तरी ती जागा भरतलो. बरोबर काय ना. अँड देन वी टॉक अबाउट की भायले येतात आनी हांगासर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज घेतात. बरोबर काय ना. आमची जर तयारी ना जाल्यार कोण ना कोण ती ऑपॉर्च्युनिटी घेतलोच. बरोबर काय ना. बिकॉज त्या कंपनीक काम तर चलोवपाक जाय. सो ताच्या खातीर एक लक्षात दवरा, खंयचेंच काम कमी ना हें पयल्यान पयलीं आपल्या तकलेन घालपाक जाय. मेळटा की आमचो एक आयडिया आसता आपल्या तकलेन. पण एक लक्षात दवरा, आतांच्या डिमांड जर तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार द डिमांड इज मोर फॉर स्कील. तुज्या कडेन कितेंय स्कील आसा, तूं एखादे वेळी ग्रॅज्युएट आसतलो पूण जर गेलो तुका कम्युनिकेट करपाक जर कळ्ळें ना जाल्यार इट्स ऑफ नो यूज. युअर ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट इज ऑफ नो यूज. तूं एखादे वेळी गोल्ड मेडलिस्ट आसतलें पूण तुका कन्वे करपाक कळना, कम्युनिकेट करपाक कळना, तुका त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनान आन्सर करपाक कळना जाल्यार इट इज ऑफ नो यूज. सो ताचे खातीर एक लक्षांत दवरपाक, आमी जितलें जाता पळय न्ही तितलें स्कील बेस्ड एज्युकेशन जें आसा तें घेवपाक जाय.